त्या टायमार एक इनॉग्रेशन आसले होते कुणय, त्या टायमार आमी विचारपाक गेले लक्ष्मीकांत पार्सेकरान सीएमाक, सो बाबा हे कितें चल्लां आमकां विचारान घेयनासतना तुमी प्रत्येक कडेन सांगता बाबा बोमचे आमी एकूय घर उडयनासतना आमी रस्तो काडटले आनी बायपास काडटले म्हणून, जाल्यार हे कोणें केलें कर्म? हे विचारता आसतना पर्रीकर गाडयेन बसलो आनी गेलो, आनी लास्ट आमकां लक्ष्मीकांत पार्सेकरान उतर दिलें, तुमकां विचारान घेतल्या शिवाय हांगा रस्तो परतो आमी करचे ना। आनी 2016 तो स्क्रॅप करून उडयलो आनी परतो धाडलो, तो तसोच पेंडींग आसलो। आतां अकस्मात 2022 अशें कोण येयलें, जे टायमार काँग्रेसीन लेआउट काडलेलो त्या टायमार गॅझेटेड रस्तो हो नवीन टायम्सान पेपरार दाखयल्लें, म्हणजे अमके हितूंतल्यान तो वयता दोनी सायडीच्यान, म्हणजे जसो रस्तो आसता पळय ते टायप प्लॅन करून तो आमकां सविस्तर प्लॅन नंबर मेळ्ळेले आमकां, बाबा खंयची घरां वयता ती कळयली, कोणती आश्वासनां नासली तेन्ना, पूण तेजेर आमकां कळ्ळें बाबा आमचें कितें कितें वयता तें। पूण हे सरकारान तें जावचें न्हू म्हणून खंय तरी एक प्लॅन केलो कोण तरी मिनिस्टरांनी मेळून, आनी तेणी कितें दाखयलें, फक्त जी 4 घरां आसा पळय थंय फुडें जो स्ट्रेच आसा, आनी त्या टायमार तितूंतलो हांव जो आसलो पळय ते मदल्या घरान रावता तो मेन तितून एजिटेशनाक फुडें आसलो। सो त्या कारणान हेणी कितें केलें, हांकां 4 जाणांक पयले काडुया, तें काडल्या उपरांत एक खांबो उबो जाल्या उपरांत तो करपाक कांय न्हू मागीर काबार करुया बॉम्ब असो प्लॅन केलो। आतां परत परत जर ते सांगता पळय, इवन आमचो मिनिस्टर सांगता पळय 4च घरां वयता 4, अरे कोणीय लॉजीक समजून घेतलो बाबा 4 घरां गेल्या उपरांत ताका जागा कितली मेळटली? 60 मिटराचो रस्तो म्हणटा तुमच्या तोंडान, जाल्यार तो 60 मिटर एक पॉयंट धरलो जाल्यार दुसरो पॉयंट खंय वयतलो हे कोणी सांगतलो?